कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हांणी जो स्टेटमेंट केल्लेलो आसा, जे विधान केल्लेलें आसा, ते खरें म्हळ्यार आमची जी देशाची फेडरल व्यवस्था आसा त्याच्या विरोधान आसा. तेंच्यांनी जे कितें म्हटलेलें आसा तेतूंतल्यान स्पश्ट जाता की कर्नाटकाक कायदे जे आसात आमच्या देशाचे ते मानपाचे ना. तांकां जो निकाल ट्रायब्युनलान दिल्लो आसा 2018 तेतून ट्रायब्युनलान स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते मलप्रभेन व्हरपा खातीर अनुमती दिल्लेली आसा. 8 टीएमसी फीट उदक दिला ते तांकां विद्युत निर्मिती करपा खातीर जांबोटी लागसार आसपी ज्या जंगलान हो प्रकल्प येवपाचो आसा तेका पर्यावरणीय नदरेंतल्यान आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान ना हरकत दाखलो घेवप चडांत चड गरजेचो आसा. त्या शिवाय कर्नाटकान हेच्या पयलीं कायदे कानून न मानता कळसाचें काम केल्लेलें आसा आनी हे कळसाचें काम तेंच्यांनी जे केल्लेलें आसा तो वाठार जो आसा तो ना अभयारण्यान येना पूण तो रिजर्व फॉरेस्टान येता. आनी त्या संदर्भातली तक्रार जी आसा ती आमी कर्नाटकाच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन नोंद केल्लेली आसली आनी त्यानुसार तेंच्यांनी कारवाई केल्लेली. पूण आतां जे कितें कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें आसा तेतूंतल्यान स्पश्ट जाता की तांकां लोकशाही देशाच्या कायदे कानुनाक आव्हान दिवपाचें आसा. कारण लवादान आपलो निकाल दितना स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकाक उदक वळोवपा खातीर अनुमती आसा आनी अनुमती दितना तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की तेंच्यांनी मॅन्डेटरी क्लिअरन्सीस आसा. कायद्यान केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान तांकां पर्यावरणीय दाखलो घेवपाक जाय. नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफान कडल्यान तांकां वन्यजीवाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ना हरकत दाखलो घेवपाक जाय. हे जेन्ना दाखले मेळटाले तेन्नाच कर्नाटक जे आसा हे आपले प्रकल्प घेवपाक शकताले. कर्नाटक जे म्हणटा की केंद्र सरकार गोंयची बाजू घेता, केंद्र सरकार गोंयची अजिबात बाजू घेना. केंद्र सरकारची जबाबदारी आसा बाबा कोण कायद्यान वागता, कोण बेकायदेशीर वागता. कर्नाटकान जो प्रकल्प कळसा हांगासर हातीन घेतलेलो आसा ते उदक जे आसा हे खरें म्हळ्यार म्हादय अभयारण्याच्या दिशेन येता आनी आमच्या भारताचो कायदो 1972 जेन्ना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आसल्यो त्या वेळार पास जाल्लो आसा. त्या कायद्यान स्पश्ट केल्लेलें आसा की जे अभयारण्य क्षेत्रांत उदक येता, जे व्याघ्र अधिवासान येता उदक, ते उदक वळोवंक मेळना, ते मेळयतालो, ते उदक वळयतालो जाल्यार त्याच्या खातीर रितसर परवानगी जी आसा ती नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाची जी यंत्रणा आसा तेंच्या कडल्यान घेवपाक जाय. कर्नाटकाक अजून मेरेन ह्यो परवाने मेळोंक ना. ते शिवाय कर्नाटकाक हाच्या पयलीं प्रकाश जावडेकर पर्यावरण मंत्री आसतना ना हरकत दाखलो मेळ्ळालो. पूण जेन्ना ह्या संदर्भान गोंयच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान आदरणीय प्रकाश जावडेकर हांच्या लक्षांत कायदेशीर बाब हाडून दिली त्या वेळार तांकां दिल्लो परवानो जो आसा तो स्थगीत दवरलेलो आसा. आनी आतां कर्नाटक जे कितें म्हणटा की आमी सर्वोच्च न्यायालयान जी याचिका दाखल केल्लेली आसा निकालाच्या संदर्भात ते फाटीं घेताले आनी खऱ्यान तेंच्यांनी जर फाटीं घेतलें खूब बरें जातालें. कारण आमच्या देशांत सर्वोच्च न्यायालय